सर्वेश्वराच्या माना नवे गीत वाजून गाया अंशिकातील चोऱ्या आणि गोरुर दाखवल्या सर्वेश्वराच्या माना सदसाने गीत गायला सर्वेश्वराच्या माना सदसाने गीत गायला पदवेदार मनीषाल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो असा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं. बाबळीनो तुमकां सकाळच्या आदेशाक मिसा बेटेक माय मोगाचो येवकार. आज आमी ऑक्टोबराचो म्हयनो सोंपयता. रुजाई साहेब मायक भेटयलेलो म्हयनो कितें भाशेन देवाक दिनवासुया सर्गीच्या आवयचे देणे पासून आनी आमचे कुटुंबांत आमचे वाड्या वाड्यांनी कापेलांनी आमी तेच करीत आयल्या. ते सवदेशी आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी आनी आख्या संवसाराक शांती समाधान आसूंक मागुया. भोव करून इस्रायला मदें आनी पॅलेस्टिनियनांत हमाजा मदें खूब झूज चलता. जायतीं भुरगीं जोखमी जाल्यांत. मागुया थंयचे लोकांचे कोश्ट लोकांचे त्रास भूक पिडा उणें जावं देशां मदें एकचार आनी समाधान आसूं असले मागणी सायबी मांयक आमी आयज उबारुया. ती संस्काराची राणी सगळे संवसाराक संस्कार आसूंक मागतना वितरीन कुतीन या आमचे बाब असत मागुया. सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवंक मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभता एबिगेल कार्दोज तिका आनी दुसरी आपलो बर्थडे समारंभ केल्यांक देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटा जो आनी ग्लोरिया तांचेर देवाचो उपूट आशिर्वाद तांकां आनी दुसरी आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांकां बापाच्या आदीन घालुया आनी तांकां केरीत बरी भलायकी मागुया. आनी आमचे मागणी देवाक मानता ते भाशेन जावंक एक घडयो गीच रावन आमचे पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनानुसार वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हांवें सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. आमचे एकल्याची इंते सम बापाक उबारुया. सोर पदवेदार देवा, बोबाग्यो दांकवार मेरेचो आदार आमकां तूं फाव करताय देखून आमी संतोश जावं. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सगळे वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणांच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकूं. भाग्योत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या काळाचे कॉस्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्याचे प्रकाशनेक आख्खी रोसणां अंतरेकून अंतरेकता. आपलो शेवट शार्टी पावोवंक तिच्या नजो जाले ते रोसणेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रोसणेक बोरवासो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्याच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रोसणां बालोंतराच्या वायटान आसलोले परी आजून पुर्यान कोश्टवता म्हूण आमी जाणव. आनी रोसणांच न्हय, पूण ओतम्याची प्रथम फळां घेतलोली आमी आमच्या कुडीचे सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोवन आसा. बोरवांच्या उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. रावतांक तें दिश्टी पडलें जाल्यार तातूंत बोरवांसो ना, तर दिश्टी पडटा ताचे कोण आनीक बोरवांसो दोत्ता. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवांसो दोत्ता तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सोरेस्परान कसली केली ओजापां म्हणुया. आमचे खातीर सोरेस्परान कसली केली ओजापां. सियोनाच्या गुलामाक सोरेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसली आमची तोंडां आनी आमच्या वंटांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब आमचे खातीर सोरेस्परान कसली केली ओजापां. अनबारती लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली ओजापां सोरेस्परान तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड ओजापां सोरेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटली. जबाब आमचे खातीर सोरेस्परान कसली केली ओजापां. जशें नोगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामाक पोत्तून हाड सोरेस्परा. रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं, गायनां गावून कोत्तात लोवणी. जबाब आमचे खातीर सोरेस्परान कसली केली ओजापां. वेता वेता दुकाबरीत चल्ली, हातान घेवन ओंपपाचें बी. येता येता गितां गावून आयली, माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब आमचे खातीर सोरेस्परान कसली केली ओजापां. उद्गार. Sorbesporazoi, 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 sorbesporazoi. बाप्पा, स्वर्ग आनी प्रितुमीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक
स्वर्गीच्या राजाचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Somes morak soy, somes morak soy, somes morak soy soy. Somes morak soy, somes morak soy, somes morak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वैमान तुका सुनिया. जेजून मुळे देवाचें राज कित्या सारकें म्हणजे खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सांसवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें, मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताचे कांद्यांनी बोस्ती केली. तांणी आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 माप पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका ख्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक धाकटुलो खेडेगांवांत एक तरणाटी बिझनेसमॅन आसलो आनी तरणाटेच पिरायेर तो खूब यशस्वंत जालो, सक्सेसफूल जालो आपल्या बिझनेसान. ताचे गांवचे कोणें तरी ताचे लागीं विचारलें, बाबा तूं इतलो यशस्वंत जावंक, सक्सेसफूल जावंक कोण कारण? आनी तरणाट्यान सांगलें, खंय कॉलेजीचे काळार तावन हांवें सदांच देवाक पयलो जागो दिला म्हज्या जिवितांत आनी सदांच ताणें म्हाका वाट दाखयल्या. आनी तो म्हणूंक लागलो, खंय वेन गॉड इज इन चार्ज little things grow large. In God's hands, small gifts expand. जेन्ना देव आमच्या जिविताचो आनी कसले वस्तूंचो दोनी ल्हान वस्तूंतल्यान व्हडल्यो जातात. आनी जेन्ना देवाचो हात आसा तेन्ना धाकटे देखून दानां आमची वाडटात. भाव भयणीनो, आज देवाच्या उतराचो संदेश तुमी घेतलेलो म्हाका जाय. जेजू आज देवाचें राज कित्याक सोर करचें 2 एग्जाम्पल्स देखी दिता. एक सांसवांचें बी, मस्टर्ड सीड. आमी जाणो कितलें ल्हान तें मस्टर्ड सीड. आनी दुसरें इस्ट फूग. कितें करता? सांसवांचें बी, धाकटुलें बी व्हडलें झाड जाता. ताचे कांद्यांनी येवन सुकणीं गुड्डेर करतात. एक वस्तोरी 3 पिठाच्या मापान एक इल्लीशें इस्ट घालता आनी सगळें पीठ फुगता. आज देवाच्या राजांत वावरूंक आमी धाकटुलें एक सांसवाचें बी, आमी हो इस्ट फूग म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. आनी आमचे उद्देशी देव जायतें कितें करूंक सोदता. बट वेरी ऑफन वी फॉरगेट that we can make the difference. व्हडले मनीसूच न्हय, देव सोपुल्ल्यांक पुरान वेचून काडटा आनी ताचे कडल्यान व्हडलीं अजापां करता. देवाचें राज सुरू करूंक
जेजून 12 अपोस्तलांक विचून काडले 2 दूत 12 जाण तांतलो एकलो जुदास गोड घेवन मेलो ताचे पावटीचो मातियेसाक काडलो पूण ते सादे आसले खारवी नेणार कांयच नकळो संवसाराचे नदरे मुखार ते कोणूच न्हय तांकां विचून काडटा लिटल थिंग्स लिटल गिफ्ट्स आनी ते सगळे संवसाराक भाव भयणीनो जेजूच्या नांवाचो उजो घालता देव ल्हानांक साद्यांक पुऱ्यान सांसवांचें बी थोडें आमटें सगळें पीत फुगयता धाकटुल्या बी व्हडलें झाड जाता आमकां एक एकल्याक असलें सांसवांचें बी ओपूंक असलो इश्ट वो फूग जावंक जेजू आपयता Our little works done for God will bring results. He will bring, not I. Costly to sow tiny seeds of gentleness. जुई arrogance आसा, जुई pride आसा, तुवें आमचे seeds of gentleness. जुई broken relationships आसात, जुई strained relationships आसात, तुवें आमचो मोग जुई रागाची दुस्मानकायेची दुर्गां बांदलेली आसात थंय काकूत वांटप seeds of mercy where there are hateful feelings, unforgiving hearts. असलें करूंक जेजू आमकां आज आपयता. To mix a little leaven of undiluted Christian convictions. आमी हें आमचें जावंक आपयता खंय जंय जायते फावटी दुस्पोट आसा मना काळजाचो दुसरे तरेचो विचार आसा of contagious passion where there is laziness and lethargic attitude, of credible life witness where there are scandals and discouraging religiosity. आमचे एक एकल्याच्या जिवितांतल्यान जेजू आमकां आपयता आमी हे मास्टर्ड सीड जावंक आमी हे आमटें जावंक. भाव भयणीनो आज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरुया when God is in charge, little things grow large. In God's hands, small gifts expand. आमी ती धाकटुलीं आमचे सादे चालते जिवितांतल्यान आमच्यांनी जायतें करूं येता. केन्ना जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिता आनी जें कितें सगळें जें आमी करता तें आमी न्हय पूण देव करता. आमी न्हय पूण देव आमकां वापरता. हें आमच्या मनांत खोल रिगूंक जाय. तेन्नाच की आमच्यांनी म्हणूं येता जेन्ना देव इन्चार्ज आसा सुपुल्यो वस्तूंतल्यान व्हडल्यो जातात आनी अशेंच करूंक जेजू आयज आमकां आपयता. ह्या अवताराचेर जेजू येतलो ताच्या जेवणाच्या बोडान आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालूंक. And when God is in charge, little things grow large. हे मनान दवरुया, ही खात्री घेवया आनी आयचो दीस जेजू सांगताक सारुया. भेटोन एक आमी गायन गावया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 2 C25 page 39. Papa आमचे लागीं दिवूं तुका तो देणी बेगून आमी तुजी भुरगीं आखी प्रितू ओतावे
भयणी भावांनो आमचें बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोयले आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हातावा सर्वेस्वर मागून घेवन. कोण वेळे बाप्पा भाग्योन आंकवार मरे देवाची मायेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी आज आमी तुजे मुखार घालता. तांचेर तुजी दोळाळीश घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत आमी तुका मानव अशें कर. क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सभा आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो बोमान फाव आसलेले निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा. तुका वन्निता तुजी किर्ती परगटा. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. तोवी 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 दोबाराचो सर्वेस्वर तोवी 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 दोबाराचो सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार पावल्या तुझ्या वैभवा. उंचोली उंचोली तुका सोयेसो सर्वेस्वराची नावी येता येता दादासो. उंचोली उंचोली तुका सोयेसो. बाप्पा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगट. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुळान रगत शिवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा Anche pretimce riștale poviță vidrugul ascot. În Francis am ce bagian bapa, Filip Neri am ce gori bapa, în सगळे यांनी की वर्गां बरोबर ते कापरीती मोगान वाडोय. पुन्हा जीवन परांचो वर्गां सदोरून वेळ्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूट गोड. तांकां तुश्टा गोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत कमावल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मायेची सांगती बगेन धर्म दोता आनी सरकारी तुका मानवल्याक सगळे भोगता बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वाडो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक सगल्यांक आमकां आपोवणें आसा देवाचें राज बांदून. देवाचें राज एका सांसवाच्या बियां सारकें धाकटुलो फूग ताचे सारकें. आमी एक एकलो एक सांसवाचें बी कशें देवाचें राज बांदपाच्या वावरांत मिसळ जावन कोणाकूच चुकना. एक एकल्याक आमकां देवान जायतें दिलां, जायतीं देणी दिल्यान, वेळ दिला, गूण दिल्यात. देवाच्या राजे खातीर फॉर द बिल्डींग अप ऑफ गॉड्स किंगडम आज जेजून शिकवलेले मागणी म्हणून आमकां एक एकल्याक आनी सोमेस्तांक आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता ते तुजे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भावर्थाचेर दिश्ट काड आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. Devace šaly sosarče papkartili amči kakutko. Devace šaly sosarče papkartili amči kakutko. Devace šaly sosarče papkartili amka shanti. देवाची शैली संवसाराचें पाप करता ती हे जेजूच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटून घेतली आमी सुभागी. Sunyatun pojubi duruchu baka pamana. Uncharakat kuran maka baraki meitumi. जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. D40 570 आणि 1 D42 पेज 71.
तुझेच वाटल्याने धांव जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुझेच वाटल्याने धांव जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासा मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उद्धारिकार मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उद्धारिकार तुझेच वाटल्याने धांव जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुझेच वाटल्याने धांव जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या दियाकना रेगना पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनयारीपणान तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकना रिगनाक मुनयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतांव. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शूभ वर्तमान परगटूंक विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरमूंक आनी तामोन आसतना मागणें करून जेजूक तो अदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर परगटतलें आतियार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोगतीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुयाम. सर्वेश्वरा आमचे मोगाळ बापा, भाग्योन आंकवार मारये, देवाची मायेचो उगडास करून आमी तुका भेटिला ते संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. हे पोसणाची गोठायेन आनी आमची माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आज सांजे 4:30 वाजता आमी इगोजेची तशेंच सिमितेरी भोंवतणी सफाई करतल्या. इल्लोसो वेळ काडून येवया आनीक आदार दिवया, हातबोट घालुया, हो नितळ करूंक आमची इगोज. सांजे 6 वरांचेर केरांत सान फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत जमात आसा. नवी फिरगोज सभा घडोवन हाडपाची जागृतायेची जमात सांजे 6 वरांचेर केरांत सान फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत. आनीक 6:30 वरांचेर व्हडलें बाट सेंट मायकल्स हायस्कुलाचे लागसूर खुरीस आसा ते खुर्साचे कपेलांत सांजे 6:30 वाजता कॉन्शंटायझेशन मिटींग फॉर द न्यू PPC जाता. तेणी त्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. फाल्यां सगल्या सांतां भक्तांची परब. मिसां पयलें मीस 6:30 इगोर्जेन, दुसरें मीस 7:30 इगोर्जेन आनीक तिसरें मीस इंग्लीश भाशेन 8:30. 6:30, 7:30, 8:30 आनी सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स इगोर्जेन आनीक उपरांत मीस. हे तेर्सांत आमी सगळे हे वर्साक मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांचो पोत्तून उगडास करतल्या.
तांचें नांव काडून तांच्या वाड्याचें नांव काडून तांच्या गुच्छांक उलो मारतल्यान येवन तांणी ही वाद पेटोवंक सिमितेरीन मिसा 6 इगोर्जेन 7 सिमितेरीन 8 इगोर्जेन आनी 8:40:05 इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5 वरांचेर 5:30 वरांचेर तेस आनी मागीर माडयेचेर आशिर्वाद आनी मीस डेली प्रकाश डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश ही दोनूय पुस्तिका आमचे लागीं आहात नियाळ दिसा दिसपट्टे वाचपाचो सांकी सेन मेवतात डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश नोव्हेंबर-डिसेंबर इश्यू तुमच्यांनी घेवं येता पोत्तून उगडास कोत्ता कोणेंच फोंडांचेर झाडां रोवची न्हय झाडां रोवची न्हय सगळीं हेंच्यांनी नितळकाय कोत्ता आमी बरे भाशेन आमची सिमितेर नितळ दवरुया आनी पयले ते 8वेर दिसा दिसपट्टी सिमितेरींत वचून बाबसाहेबाच्या इंतेसां बसत मागून पुर्गोतोरींतल्या ओतम्यांक देवान काकूत करून सर्गीचें राज फाव करूंक मागुया पयलेर ते 8वेर पुरान सिमितेरीक भेट दिवंक वावरुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा मिसाच्या शेवटाक गायन गावया दा सर्वेस्वराक आर्गां दियात पान 202 E10 पेज 82 सर्वेस्वराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दितात सर्वेस्वराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दितात एकाच बाबार्थान आमी चलच्या आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या आपणा सारकेली आमी वाच्या काळकां काळजांनी आपलो आत्मो आपणा सारकेली आमी वाच्या काळकां काळजांनी आपलो